नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक. आता पळोवया कांय वेळचीक खबरो. मुख्यमंत्री पयली सारकोच कामांक पेटला. सोमारा सकाळी तांणी क्रांती दिसाची कार्यावळ केली. दनपारां मंत्रिमंडळाची बसका घेतली. हे मजगती तांणी लोकांकडे एक कळकळीची मागणी केल्या. जांकां थंडेची वा खोकलेची बाधा जाल्या तांणी आपल्याक तेंकोन येवचें न्ही. आपल्याचेर ताचो वायट परिणाम जावंक शकता. अमेरिकेक उपचार घेवन येता सावन पर्रीकार पयलीं सारको मातसो चड जाणटो दिसता. ताचे सगळे केंसूय पिकल्यात, थोडे झडल्यात, पूण उमेद मात पयली भाशेनच आसा. मंत्रिमंडळा उपरांत जावपी पत्रकार परिशद घेवपाक तो भितर सरना बरोबर मात ताणें पत्रकारांक एक विनंती केली. थंडी वा खोकली जाल्ली आसत जाल्यार मातशें म्हजे कडल्यान पयस रावात. If you have got cough and cold, stay away from me. This is just to prevent infection. बऱ्याच दिसांनी तुमकां सगळ्यांक स्ट्रक्चरल पद्दतीन मेळटा. म्हजे एबसेंस तुमी बरेच कळ लावन सोंसले, हाचे बद्दल तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता. पण हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की आय वॉज absolutely, except some 10-15 days, I was absolutely in touch with the state for all decision making. पर्रीकार अमेरिकेच्यान न्हय तर गोंयांतल्यान कारबार चलयतालो आनी ताच्यो अधिकृत ईमेली पणजेच्यान वताल्यो असो आरोप कांय दिसां पयलीं काँग्रेसीन केल्लो. पूण पत्रकार परिशद सुरू जातनाच ताणें स्वता जावन हाचो खुलासो केलो. तो कितें म्हणटा तें तुमीच आयकात. प्रत्येक निर्णय हो म्हाका ईमेलाचेर रिपोर्ट जातालो आनी हांव थंयच्यान एप्रूव करून धाडटालो. म्हजे निर्णय ओएमा प्रमाणे सेक्रेटरी कळयतालो सकयल, इतलेंच. त्यामुळे गोंयान कितें चल्लेलें हाचो म्हाका सगळी डिटेल बातमी थोड्या रिपोर्टरांक एखाद्रे कळतूय. काही लेखांच्या संदर्भान हांवें तांकां कॉमेंटूय धाडून दिल्ले म्हजे. आनी ईमेल ही म्हजे कडच्यानूच येताली. परवरेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. गोंय विधानसभेचें पावशी अधिवेशन घेवप 19 जुलयाक ताची सुरवात जातली. 3 म्हयने उपरांत गोंय मंत्रिमंडळाची बसका सोमारा जाली. उपरांत मुख्यमंत्र्यान ही म्हायती पत्रकारांक दिली. तशेंच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद जुलयाक गोंयांत येतले अशी म्हायती मुख्यमंत्र्यान सांगली. गोंय विद्यापीठाच्या पदवीदान सुवाळ्या खातीर राष्ट्रपती गोंयांत येवपाचो आसा. तो पयलींच गोंयांत येवपाचो आशिल्लो, मात मुख्यमंत्र्याच्या दुयेंसाक लागून ताणें ताची भोंवडी फुडें धुकल्लेली. तशेंच ज्या जाणट्या कैद्यांनी तांची कमीत कमी बंदखणीची ख्यास्त पुराय केल्या तांकांय सोडोवपाचें मंत्रिमंडळान मान्य केलां. 19 तारखेच्यान एसेंब्ली समन करपाची एक्स पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल आयजूच नोटीस हे काडल्या, ऑर्डरूय काडल्या. म्हणून एक्स पोस्ट फॅक्टो आसा. एप्रुवल कॅबिनेटान दिल्लें आसा. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज विजिटींग गोवा ऑन 7th and 8th July. There will be a civic reception for him, probably on 8th. Of course, the timetable he is coming for convocation, but the full timetable is yet to be worked out. So I can't tell you exactly, except that he is coming. हवाई आनी गोंयचें नातें आतां घटमूट जातलें. सोमारा मंत्रिमंडळान हो प्रस्ताव मान्य केलो. दोनूय राज्यांची संस्कृताय तशेंच खाणां लेगीत एक सारकी आसात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. दुसरो जो एक म्हत्वाचो निर्णय घेतलो तो म्हणजे हवाय, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ही अमेरिकेची जी एक पॅसिफीक ओशनान आयलँड स्टेट आसा, जी तुमी वळखतली पर्ल हार्बर ह्या हाजे वयल्यान, बंदरा वयल्यान, ती त्या स्टेटी बरोबर गोंय सिस्टर स्टेट एग्रीमेंट सायन करपाची आहा. सिस्टर स्टेट रिलेशनशीप where we are interacting with them in the cultural field. You can take copy, education, then yoga, then there are many other, tourism can be one of the field. If you go to Hawaii, you will realize that it is, and if you wake up in the morning without knowing where you are, you will think you are in Goa. I had been there for 3 days to visit Pacific Command as a defense minister, but I was surprised to see that it looks exactly like Goa. Food habits are also like us. Fish, rice and coconut
is abundant. So it looks like Goa, it has a lot of similarity with Goa, and they are interested in having sister state relationship, so we have promoted. पुलाची आनी रस्त्याची कामां तशेंच मिनाचो प्रस्न बेगोबेग सोडोवपाचो यत्न करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलां. Or I have already started going into the execution of budgetary ideas which I could not read out as a speech, but the provisions are there. So we have started on that. One, of course, is the infrastructure completion at a fast rate, because Goa is a small state. Land is a issue. Environment sensitivity is sometimes slightly on a higher side. So infrastructure bottlenecks has to be taken out. There are about 21 projects of national highway, of which about 5-6 projects have some bottlenecks, major bottlenecks. The other projects have minor, those are mostly surmounted already. And most of the bottlenecks are within the department, government. So, like completion of Mandavi, for example. After a lot of bottlenecks, slowly the Mandavi bridge is moving towards completion, and this year it will be open for the traffic. I want to get Zuari done fast, because the old Zuari bridge is quite in a bad shape, though it's safe. We are monitoring it regularly. Issues of mining. Though I was in touch with everything, now since I am here, I am taking stock of the situation so that that issue also can be sorted out. परवरीच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. पेडणेच्या सिद्धार्थ गोसावीक वास्को पुलिशेन अटक केल्या. वास्को पुलिशेनूच तो कॉन्स्टेबल म्हणून कामाक आसलो. एके सान चलयेचेर बळजबरीन बलात्कार केल्ल्याचो ताचेर आरोप दवरला. त्यान पयलीं ते चलयेचेर आनीक एका भुरग्यान बलात्कार केल्लो. ही घडणूक बिरेस्तारा राती घडिल्ली. गुन्यांवकारान चलयेक वास्को तिच्या घरा पावयता म्हणून सांगलें आनी तिका फोंड्यां घेवन गेलो. थंय ताणें तिचेर बलात्कार केला असो आरोप आसा. तशेंच दुसऱ्या अल्पवयीन चल्यानूय तिचेर बळजबरी केल्या अशें तिणें आपलें विधान दितना सांगलें अशें पुलीस उपअधीक्षक सुनीता सावंत म्हणटा. पुलीस स्टेशनाचेर एक मायनर चलयेन जी 11वीन शिकता आनी दाबोळी रावता हाणें एक ऑफेन्स दिल्लो आसा, केस केल्ली आसा. कित्याक 5 तारीख ते 20 तारीख मे म्हयन्याच्या ते ताजे बॉयफ्रेंड हाणें ताका किडनॅप केलें म्हणून. तो बॉयफ्रेंडूय मायनर आसा म्हणून ताजें नांव आमी सांगना, आनी चली बीन मायनर आसा. आनी ताच्या घरा व्हरून दवरलें. आवय बापूय ताजो त्या भुरग्याचो कोण नाशिल्लो आनी थंय ताणें ताचेर जबरदस्ती केली म्हणून. ह्या बॉयफ्रेंडान आपूण घरा वता आसतना बिहाराक ताजें घर, ताजे आवय बापूय बिहाराक गेल्ले, थंय वता आसतना ताणें आपल्याच्या फ्रेंड सिद्धार्थ म्हणटा ताका रेल्वे स्टेशनाचेर वास्को आपयलो आनी ताजें स्वाधीन केलें. आनी ह्या सिद्धार्थ म्हणटा ताणें ताका आपल्याच्या आंटी कडेन फोंड्यां व्हरून दवरलें आनी 14 तारखेर तिका घरा पायता अशें म्हणून सांगून रातचे वेळाचे मोटरसायकलीचेर घेवन आयलो आनी अडगळेचे रस्त्यार व्हरून भितर तिचेर बलात्कार केलो अशें तिणें कंप्लेनीन म्हणलेलें आसा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळया फुडल्यो खबरो. पुर्तुगीज वसाहतवादाचो गोंया वयलो दाग अजून पुरायपणान पुसोना, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान म्हळां. क्रांती दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या सुवाळ्यात तो उलयतालो. अमेरिकेंतल्यान परतून आयल्या उपरांत ताचो हो पयलो भौशीक सुवाळो. आपल्या दुयेंसाक लागून शासनाची गती मातशी उणी जाली अशें तांणी मान्य केलां.
पोर्तुगीजांनी गोंयाचेर 450 वर्सां शेक गाजयल्लो. 18 जून 1946 ह्या दिसा पोर्तुगीजांच्या आड झुजपाक राम मनोहर लोहियान गोंयकारांक एकठांय हाडिल्ले. जो संघर्श 72 वर्सां आदीं सुरू जाल्लो तो 1961 वर्सा सोंपलो आनी गोंय पोर्तुगीजांच्या शेकांतल्यान मुक्त जालें. पूण संघर्श अजून सोंपचो आसा अशें मुख्यमंत्र्यान मयां चालू आशिल्ल्या जमनीच्या प्रस्नांचेर सांगलें. 19 डिसेंबर 1961 गोंय स्वतंत्र जावन एक आमकां स्वतंत्र अशें आमचें गोंय मेळ्ळें. तरी म्हाका दिसता हो लढो तसो पूर्ण जावंक ना. चंद्रकांत पेडणेकरान उल्लेख केलो ते मयाचें, हो एक ह्या लढ्याचोच भाग आसा आनी हांव ताजे कडेन लक्ष दिवन ते बेगींतल्या बेगीन सोंपोवपाचो प्रयत्न करतलो. प्लास्टीक फ्री गोवा सुद्दां 2018 सालान करपा खातीर पावलां दमदार पावलां गोंय सरकार काडटलो. म्हणजे आजारपणा मुळे ताका थोडोसो विलंब जालो सुरवात करपाक. पण हांव लोकांक इतलेंच समजता की ह्यो सगळ्यो गजाली जावपाची गरज आसा. पण तुमी जर बारीक विचार केलो जाल्यार प्लास्टीक कोणूय वापरता आनी रस्त्यार उडयता. हांवें बऱ्या शिकलेल्या लोकांक गाडयेंच्यान प्लास्टिकांच्यान कचरो काडून मांडवी न्हंयेन उडयता आसतना पळयल्लो आसा. स्कुटरी वयल्यान उडयल्लो पळयल्लो आसा. म्हाका दिसता शिकलेले लोक जेन्ना हें अशें करता तेन्ना ताच्या फाटल्यान कितें तरी कारण आसतलें. आनी म्हाका तातूंत सगळ्यांत व्हडलें म्हत्वाचें कारण दिसता म्हणजे खंय तरी ज्ञानाचो अभाव. आमी शिकले पण ज्ञान मेळयलें काय कितें. आनी त्या मुळे 18 जुनाक 1946 सुरू जाल्ल्या ह्या क्रांतीक आयच्या हातूंत ज्ञानाची एक ज्योत पेटोवपाची आवश्यकता म्हाका दिसता. 1961 वर्सा गोंयाक मुक्ती मेळे उपरांत पोर्तुगीजांतले नागरीक थंय वचून स्थायीक जाले. मात तांच्यो मालमत्ता आजून लेगीत मयां आसा. मया गांवांतली 30,000 लोकांची मालमत्ता कस्टोडियन मालमत्ता म्हूण जाहीर केल्या. त्या संदर्भात मुख्यमंत्री उलयतालो. ह्या सुवातांचेर मुणकार म्हणून रावपी गोंयकार आतां तांच्या हक्का खातीर झगडटात. राज्यांत सर्रास भ्रश्टाचार चलता ताचे आड गोंयकारांनी झगडपाक जाय अशें आवाहन सुटके झुजारी रोहिदास नायकान केलां. आज जे काही चाललेलं आहे, आज भ्रष्टाचार जो चाललेला आहे त्या भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध आपल्याला आज उभं राहायचं आहे. तो भ्रष्टाचार केवळ राजकर्तेच करतात असं नाही. राजकर्त्याच्या नावाने इतरही काही लोक हा भ्रष्टाचार करीत आहेत आणि या भ्रष्टाचाराचा मूळ उपटणं फार कठीण झालेलं आहे. अशा स्थितीत जे आमचे आमदार मंत्री या ठिकाणी वावरत आहेत त्यांना साथ देणं आपलं कर्तव्य आहे. आणि इतिहास जेन्ना वाचलो तेन्ना 1948 पयलीं गोंयांत मायनींग नाशिल्ल्यो. गोंय हो पोर्तुगीज कालीन प्रदेश आशिल्लो आनी त्या वेळार अग्रिकल्चर हो मेन बूम आशिल्लो. 1904 सालांत जवळ जवळ 3 कोटी नाल्ल हांगच्यान निर्यात जाले. त्यानंतर ते नाल्ल जवळ जवळ 4.5 कोटी पर्यंत पावले. आमी विचार करता आसतना अग्रिकल्चर बूम जो आशिल्लो तो आमचो खंय गेलो असो जर आमी विचार करत जाल्यार ताका आन्सर आमकां मेळटा. आज आमकां नाल्ल निर्यात करचे पडटा आनी हांगा जर आमी घसरत केले अशें म्हाका दिसपाक लागलें. हे क्रांती खातीर एक उलो मारिल्लो. हो उलो यशस्वी जालो. म्हाका दिसता आज क्रांती म्हणजे ती विकासाची जावपाची गरज आहा. जी क्रांती केली ताच्या खातीर आमी मुक्त जाले. पूण फुडल्या पिळग्यांक जर एक बरी क्रांती दिसूंक जाय जाल्यार एक विकासाची क्रांती जावपाची गरज आहा. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख, फोंडेच्यान खबराकार कृष्ण नायक आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. गोंय क्रांती दिसाचो सरकारी सुवाळो मडगांवांत जावपाक जाय. आयज जाका दोतोर राम मनोहर लोहिया मैदान म्हणटा तेच सुवातेर 72 वर्सां पयलीं गोंय क्रांतीची कीट पडिल्ली. हे क्रांतीचें आनी पणजेच्या आझाद मैदानाचें कांयच नातें ना, गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन म्हळां.
गोंय सरकार दर वर्सा आझाद मैदानाचेर क्रांती दीस मनयतात, पूण आझाद मैदान आनी क्रांती दिसाचो कांयच संबंद ना. देखून ह्या सुवाळ्याचें खाशेलपण उरूंक ना अशें काँग्रेसीक दिसता. हो इतिहासीक जागो लोहिया मैदान ह्या हांगसरल्यान ती चिंगारी पेटली गोंय मुक्तीची आनी ती चिंगारी गोंयभर पसरली. ह्या इतिहासीक जाग्याक महत्व येवपाक जाय आनी त्या खातीर म्हाका दिसता सरकारान ह्या इतिहासीक जाग्याचेरूच जर फंक्शन ऑफिशियल स्टेटचे जालें जाल्यार तेजें म्हत्व आनी वाडटलें ह्या जाग्याचें. आनी ह्या जाग्याक एक्चुली नॅशनल इम्पॉर्टन्स चड आसा. आतां राम मनोहर लोहियान जें कॉन्ट्रिब्युशन केलें ताका लागून आज हें लोहिया मैदान एक ऐतिहासीक स्थान जावन आसा. मडगांवच्यान खबराकार संदीप नुयेकार. बबली सांतान फर्नांडीस ह्या 68 वर्साच्या जाणटेल्याक मडगांव पुलिशेन अटक केल्या. खारेबानार 13 दुचाकींक उजो घातिल्ल्याचो ताचेर आरोप दवरला. तो मूळ मुंबयचो, पूण हालींसरा मडगांवांत मजुरी करून पोट भरतालो आनी फुटपाथीचेरूच न्हिदतालो. पुलीस म्हणटा बबलीन आपलो गुन्यांव मान्य केला. 15 जुनाक मध्यान रात्री उपरांत ताणें खारेवानार 2 कडेन भायर दवरिल्ल्या मोटरसायकलींक आनी एके गाडयेक उजो लायिल्लो. 8 वर्सां पयलीं 2010 वर्सा ताणें सिनेरता कडेन आशिल्ल्या चिकनच्या गाड्याक उजो लायिल्लो. As regards to the crime, we had registered against the unknown culprit on 15th June. In the early morning, one unknown culprit had set a fire to the parked two-wheelers at Khareban in 2 different places, wherein altogether 13 bikes were gutted in fire. So in this connection, we had registered the crime under section 435 and 427 IPC. During the investigation conducted, we were managed to nab one person, namely Babli, son of Satan Fernandez, who is a native of Andheri, Bombay, but used to stay in Margaon on the footpaths at different places. So during the interrogation conducted, the said suspected accused person admitted of the crime and disclosed that his involvement is there in setting the fire to the two-wheelers at Khareban in two different places. So while during the interrogation, he also informed that he is getting fun in setting fire to the two-wheelers. So further we had sent him to the medical examination at Auspicio Hospital, wherein Auspicio Hospital reported that he is having a mental sickness and advised us to lodge him in IPHB Bambolim. So accordingly we produced him before the JMFC Margaon for the remand, wherein after going through the records of the hospital, JMFC Margaon gave him 2 days judicial custody and directed us to refer him to IPHB Bambolim. Further we produced him before the IPHB, and wherein IPHB told that he is mentally fit, and further he was lodged in judicial custody. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. काणकोणसान आमचो खबराकार देविदास गांवकर. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयभर सरकारी प्राथमीक शाळांचेर खूब वायट दीस आयल्यात. दिवचल म्हालात तर दर वर्सा एक तरी शाळा बंद पडटा. शाळांच्यो इमारती चकचकीत आसा, पूण गांवच्या पालकांक ध्यास लागला शारांतल्या शाळांचो. बंद पडिल्ल्या शाळांचो भौशीक कामांक उपयोग करचो अशी मागणी आतां मुखार येवंक लागल्या. फाटल्या 3 वर्सांनी दिवचले तालुक्यात 3 सरकारी प्राथमीक शाळा बंद पडल्यो. 2015-16 वर्सा घोडकताड सुर्लाची, पोरू वर्सा वावटेची आनी अंदू नार्वेची. दर वर्सा शाळेंतलो भुरग्यांचो आंकडो पातळ जायत चल्लो. हाका आनीक एक कारण म्हळ्यार आवय बापूय भुरग्यांक शिकपाक शारांनी धाडपाक लागल्यात. आतां जाली 5-6 वर्सां 6 वर्सां इस्कॉलान भुरगीं ना म्हणून बंद पडला. आनी तशें कांय ना, बाकीचें सगळें बरें आहा. टिचरी बी सगळे तशें बरें आसले. भुरगीं तिकाण्या वयता, हातूंतले नाल्यार बिचोले वयता. आजच्या घडयेक जे गांवांत ज्यो पोर्तुगेज काळांच्यान ज्यो शाळा आसल्यो, ज्यो शाळा बंद जावपाच्या मार्गार ज्यो आसा किंवा बंद पडलेल्यो ज्यो आसा, आनी त्यो ज्यो इमारती ज्यो आसा त्यो खंयसर तरी सरकारान किंवा ग्रामस्थांनी जे गांवांच्या लोकांनी
त्यो खंयसर तरी तेजो बरो उपयोग करून गांवाच्या भुरग्यां खातीर किंवा सार्वजनीक कामां खातीर तो उपयोग करून घेवपाक जाय. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकर. कोयराच्या विरोधात क्रांती करपाक काणकोणकार भायर सरल्या. सोमारा तांणी थळावी पालिकेच्या दारांत उपास केलो. फाटल्या 4 वर्सां सावन स्वच्छ भारता खातीर यत्न करता पूण एकूय सरकारी अधिकाऱ्यांनी आदार दिना असो आरोप तांणी केला. काणकोणच्या नुस्त्या बाजाराचे दशेकडेन तांणी थळाव्या भलायकी केंद्राचें लक्ष ओडलां. धुमाणे आशिल्लो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प सध्या बंद पडला. ताका लागून घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करपाचें पालिकेन बंद केलां असोय आरोप तांणी केला. गोंयच्या खंयच्याय विशया कडेन सरकार कित्याक गंभीर ना तें म्हाका कळना. आज हो एक गार्बेज एक सेन्सिटीव इशू आसा. ह्या विशया लागून समज म्युनिसिपालिटीच्या लोकांक समज दारां येवन उबी रावचें पडटा, दारां येवन भीक मागची पडटा, बाबा आमचो गार्बेजो विशय सोड म्हणटा जाल्यार हें प्रशासन कित्याक जाय, हें सरकार कित्याक जाय, हे अधिकारी कित्याक नेमपाक जाय. समज हेंच्यान जर जायना जाल्यार आमी आपलें रिझग्नेशन दिवप आनी वचप आपले वाटेन. जे स्वच्छ भारत आंदोलना जे स्वच्छ भारताचो कॉन्सेप्ट आमच्या प्रधानमंत्र्यान देशभर इतल्या दबाज्यान चलयता, ताजो खंय तरी हे सरकारी अफसर जावं स्टाफ जो आसा तांकां ताच्या बद्दल कांयच हें ना, माती चिंता ना, कांयच ना. आनी अशा वेळार तांकां जागो करपा खातीर आज आमी ही उपोशना खातीर बशिल्ले आसात. मुख्यमंत्र्यान आपल्या दुयेंसाचेर अमेरिकेत उपचार घेतलो. ह्या 3 म्हयन्यांत ताणें जीएमसींतल्या एका दोतोराक आपल्या वांगडा दवरलो. ह्या काळजा दुयेंसाच्या दोतोराक अमेरिकेक व्हरपाची खरेंच गरज आसली काय कितें? सेवाभावी सविरा संघटनेन प्रश्न केला. स्वादुपिंडाच्या दुयेंसाचेर उपचार घेवपाक मुख्यमंत्री 3 म्हयने अमेरिकेत आशिल्लो. जीएमसींतलो एक दोतोर ताच्या सांगातान गेल्लो आनी 3 म्हयने थंय राविल्लो अशें ती म्हणटात. आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर जेन्ना अमेरिकाक आपल्या ट्रिटमेंटाक लागून गेलो जाल्यार तेणें आमच्या जीएमसी हॉस्पिटलांतसून एक डॉक्टर व्हेलो, तो जगन्नाथ कुलवाळकर म्हणून. तो हार्टाचो डॉक्टर. तो दिसाक 2-3 सुद्दां एक वेळा ऑपरेशन करतालो. जे गरीब लोकांचे ऑपरेशन जाताले ते ऑपरेशन 3 म्हयने ब्लॉक उरले. 200-250 ऑपरेशन जावपाचे उरले. हांव म्हणूंक सोदता की जो डॉक्टर तुवें व्हेलो तो डॉक्टर थंयच्या हॉस्पिटलान उपयोग आसा, काम करपा सारको आहा. तेंच्या हॉस्पिटलान ताका थंयसर एक सूय तरी धरपाक ताका आफयतले, एलाव करतले ताका. त्या डॉक्टराक व्हरपाचो कारण कितें? बरें, रस्त्यार खंय तरी जाय गरज म्हणून एका डॉक्टराक व्हरपाचें आसा म्हणून अमेरिकाक पावले उपरांत ताका ताणें परतून तरी धाडूंक जाय आसलो. परतूनय ताका धाडूंक ना. 3 म्हयने कंटिन्यू ताका आपल्या बेडा कडेन थंयसर दवरून घेतलो. कित्याक लागून? आमकां दिसलें की खरेंच थंय तो हार्टाचें ऑपरेशन करपाचो तो डॉक्टर गायब आनी तो अमेरिकाक एश करता जाल्यार हें बरोबर न्ही. वचपाकूच शकना तो. दिनान तेजेर कारवाई करची. तो लीव 3 म्हयने ताका लिवूय मेळना. ती लीव 3 म्हयने लीव घेवन कसो गेलो? समज तो लिव्हेर गेला म्हणटा जाय. खरें म्हणजे तो लिव्हेर वचूना, हेंच्यांनी धाडला ताका. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.